पोशिल्ल्या जनावरां मदीं सुणो हो सामको मायेस्त आनी विश्वासू जनावर म्हणून वळखतात। मात हालींच गोंयांत हणजुण्या हांगा एका पोशिल्ल्या पिटबुल सुण्यान 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर हल्लो केल्लो। उपरांत त्या भुरग्याक मरण आयिल्लें। हे घडणुके उपरांत गोंयांत पिटबुल ह्या सुण्याची वळख आक्रमक सुणो म्हणून जाल्या। मात झांसीक घडिल्ले एके घडणुकेन पिटबुल सुण्या विशींचे मनांत भरिल्ले ते भिरांकूळ विचारूच बदलून उडयले। झांसीच्या जनपद हांगा एका पिटबुलान भुरग्यांचो जीव वाटायलो। तो कसो हें पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ही घडणूक उत्तर प्रदेशांतल्या झांसी जनपद हांगच्या रक्सा ठाण्या खाला येवपी शिव गणेश कॉलनींतली। पंजाब सिंह आपल्या कुटुंबा सयत ही कॉलनींत रावता। हांगचे बागेत आयिल्ल्या सोरपाक पिटबुलान आपटून मारिल्ल्याचो व्हिडिओ 2 दीस जाले व्हायरल जाल्लो पळोवपाक मेळटा। हे बागेत त्या घरांतली भुरगीं खेळटालीं। पंजाब सिंह हांचे कडेन पिटबुल सुण्या सयत हेरूय सुणीं आसात। मात ह्या पिटबुल सुण्याच्या शिटूकपणान ते बागेत खेळपी भुरग्यांचो जीव वाटायलो। ही घडणूक घडली तेन्ना पंजाब सिंह घरा नाशिल्ले, मात तांचो चलो, वावराडी आनी हेर ल्हान भुरगीं घरा आशिल्लीं। ल्हान भुरगीं सांजे वेळ खेळटालीं तेन्ना नाग घरांत घुसलो। नाग भुरग्यांचे वाटेन वचपाक लागलो तेन्ना भुरग्यांची त्या नागाचेर नदर पडली आनी ती आड्डपाक लागली। मात दुसरे वाटेन बांदून आशिल्ल्या पिटबुलान आपल्या गळ्यांतलो बेल्ट ओडलो आनी तांणी सोरपा वटेन धांव घेतली। पिटबुलान आपल्या दांतांनी नागाक धरलो आनी ताका आपटून मारून उडयलो। हो सगळो प्रकार कॅमेऱ्यांत कैद जालो। अशे तरेन ह्या झांसीच्या पिटबुलान भुरग्यांचो जीव वाटायलो। हे खातीर पंजाब सिंह आपल्या पिटबुलाचे खूब उपकारी आसात। सिंहांच्या म्हणण्या प्रमाण तांच्या पिटबुल सुण्यान आतां मेरेन सुमार 8 ते 10 सोरपां पसून तांचें आनी तांच्या कुटुंबाचें रक्षण केलां। पिटबुल सारकिल्ले बुद्धिमान जनावर आनीक ना अशेंय तांणी म्हणलें। तर अशाच बातम्यां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।